एक घडी बरोबर एक साक्ष आमी आयकूया. लविना बेंटो दायकन साक्ष दिवंक आसल्या मुखार येवचें. Praise the Lord. Hallelujah. हांव डेली लूक 1:37 देवाक सद्दां जें कितें ना म्हणटा जेजून म्हाका शिकूंक बरी मोद दिलो. थँक्यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव पयल्यान पयलें देवाक अर्गां दिता. म्हज्या चर्क्याची साक्ष सांगूंक आशेता. देवाचें उतर म्हणटा म्हणण्यो 16:3 तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी सुफळ जातल्यो तुज्यो येवजण्यो. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಹಿಸು, ಆಗ ಸಫಲವಾಗುವುದು ನಿನ್ನ ಯೋಜನೆಯು. चर्क्यान एका सुत्रान साक्ष दिली. पूण हांव आज म्हज्या चर्क्याची साक्ष दिवंक आशेता. तो ल्हान आसतना उलयनात हांव गल्फाक वेल्ल्या उपरांत चर्क्यान उलोवचें सोडलें. ताजे उपरांत ताणें उलोवंक सुरू केलें LKGंत आसतना. मागीर कोरोना निमती ताका एज्युकेशनाक मार पडले. तशें तो शिकोवंक मस्त त्रास येतालो. ताका प्रेशर घालूंक म्हाका जायनातलें. मागीर लास्ट इयर आराधन सुरू जालें. आराधना वेळार हांव केदळाय आराधनाक येताना चर्क्या खातीर रडोवन मागतालीं ताका शिकोवंक बरी मोत जाणवाय दी देवा म्हणून. केदळा पुरो हांव मागतालीं तेदळा ब्रदर एलियास म्हणटलो एक आवय आपल्या चर्क्या खातीर मस्त रडोवन मागता चर्क्या बरी जाणवाय दिवच्या खातीर. पूण हांव तेदळा तें हांवच म्हणून क्लेम करन हर एक बटी मागतालीं. मागीर ब्रदर म्हणालो त्या चर्क्याक देवान आपडलां आनी ताका ह्या वर्सा भितर बऱ्यांतल्या बरी मोत जाणवाय दिवन ताका बरो अंक तो काडटलो म्हणून. त्या दीस हांव त्या चर्क्यान बरें मार्क्स काडूंक सुरू केलें आनी फायनलान बरें अंक जोडलें. देवाक अर्गां दिता. दुसरी साक्ष जावन आसा म्हजीस. म्हाका ताळ्याचें मस्त प्रॉब्लेम जालें. देवाचें उतर म्हणटा जेरेमिया 17:14 ये सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरी जातलीं. म्हजें तारण कर आनी हांव तारण जोडटलीं कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. ये सर्वेस्परा ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿರಿ, ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುವೆನು. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ, ನಾನು ರಕ್ಷಿತನಾಗಿಯೇ ತೀರುವೆನು. ನೀವೇ ನನಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹರಿಯರು. तें कदाळे हांव क्लेम करतलीं आनी देवा लागीं मागतलीं. म्हाका नोव्हेंबरांत हांव ताळो पडलो. हांवें तें केअरलेस केलें नॉर्मल म्हूण सांगून. पूण 3 म्हयन्या उपरांत म्हाका एकल्यान सांगलें की तूं तशेंच सोडिनाका. मस्त जाणां गेल्लो ताळो फाटीं येवना म्हणून. बियान हांव डॉक्टरा कडेन गेलीं आनी डॉक्टरान सांगलें इतलें तेंप जावन तुवें मस्त लेट केलो तुवें आयिल्लें. तुका वोकल कॉर्ड ओपन जाला आनी ऑपरेशनाची गरज आसा म्हूण सांगून. मागीर हांवें डॉक्टरा कडेन सांगलें म्हाका इल्लो टायम दिया म्हणून. आनी हांव त्या डॉक्टरान सांगलें की म्हाका टॅबलेट्यो दिल्यो आनी बिलकूल उलो नजो रेस्ट काण घेजे म्हूण सांगून. आनी हांव आयलीं पाद्रापाक मेळ्ळीं. हांवें फादरा कडेन पुरा सांगलें. पाद्रापान हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार हर एका आराधना वेळार म्हजे खातीर मागतलो. आनी म्हाका त्या दिसाच्या आराधना दीस हांव देवा कडेन रडोवन मागतलीं देवा म्हजो ताळो म्हाका फाटीं दी. तुजें आमोलीक रगत म्हजे तकलेंतावन पांय तळा पर्यंत शेणय आनी तो गेल्लो ताळो म्हाका फाटीं दी म्हूण सांगून. आनी त्या दिसाच्या आराधनाक म्हाका स्तुती करूंक ताळो नातल्लो तरी हांवें बोबाट मारून गेल्यार वचून दी म्हणून बोबाट मारून त्या दीस हांवें स्तुती केली. आनी त्या दीस म्हाका गोत्तू ना तो ताळो केदळा फाटी आयलो म्हूण सांगून. त्या दीस तावन आजीत पर्यंत ताळो म्हजो सारको जालो. उपरांत हांव डॉक्टरा कडेन गेलीं. डॉक्टरान सांगलें तुजो ताळो सारको जाला, ऑपरेशनाची गरज ना म्हूण. ताणें चिंतलें की हांवें टॅबलेट काणयोन आनी रेस्ट कर ताळो सामा जाला पूण हांवें एक दीस ही टॅबलेट काणयोंकूच ना आनी हांवें रेस्ट म्हणलें करूंकूच ना. 6 म्हयन्या उपरांत म्हजो ताळो देवान त्या दीस तावन आज म्हजो सारको केलो. त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. आनी म्हजे खातीर मागलेल्या फादर अनिल बापांक तशेंच ब्रदर एलियासाक आनी साबारांनी म्हज्या खातीर मागलां म्हज्या ताळ्या खातीर. त्या खातीर हांव तुमकां सोमेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस.